नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं प्राचार्य सुभाष वेलिंगकार हांणी केल्ल्या वादग्रस्त विधाना उपरांत गोंयांत विरोधी आनी समर्थन करपी आंदोलनां सुरू. वेलिंगकरांच्या अटकपूर्व जामिनाचेर अतिरिक्त सत्र न्यायालयांत जाली सुनावणी. मालदीवचे राष्ट्रपती डॉक्टर मोहम्मद मोइजू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मदीं द्विपक्षीय भासाभास. वेगवेगळ्या विशयांचेर जाल्यो कबलाती. नक्षलवादी कारवायांनी प्रभावित राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यां वांगडा केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांची जाली बसका. 2026 मेरेन नक्षलवादाचो धोको पुरायपणान नश्ट करपाची मोख. हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेचो फाल्यां जाहीर जातलो निकाल. 90 सुवादां खातीर 61% मतदारांनी केलें मतदान. आनी राज्याचो हरीत वाठार राखपा खातीर सरकारान घेतल्या क्रांतिकारी निर्णय. ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश वाळवे हांच्या अमृत महोत्सवी कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या माहिती. आनी आतां खबरो विस्तारान. सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं प्राचार्य सुभाष वेलिंगकार हांणी केल्ल्या वादग्रस्त विधाना उपरांत गोंयांत सध्या आंदोलनां सुरूच आसात. वेलिंगकारांच्या ह्या विधानाक लागून धार्मीक भावना दुखावल्यात अशें सांगत ख्रिस्ती तशेंच हेर कांय धर्माच्या लोकांनी म्हापशें पुलिशेंत निवेदन दिवन वेलिंगकार हांच्या अटकेची मागणी केल्या. ते भायर डिसेंबरांत जावपी सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या अवशेश प्रदर्शन सुवाळो सोंपो मेरेन वेलिंगकाराक तडीपार करची अशी मागणी कांय लोकांनी केल्या. मात राज्यातल्या कांय हिंदू संघटनांनी वेलिंगकारांची वक्तव्याचे समर्थन करून सेंट फ्रांसिस झेवियर हांच्या कुडीची DNA चाचणी करपाची मागणी केल्या. वेलिंगकार हांच्या आड पुलिशेंत गुन्यांव दाखल जाले उपरांत वेलिंगकार हांणी अटकपूर्व जामिना खातीर पणजी अतिरिक्त जिल्लो सत्र न्यायालयांत अर्ज केल्लो. त्यांच्या ह्या जामिनाक विरोध करपी आमदार क्रूज सिल्वा, वॉरेन आलेमांव, चर्चिल आलेमांव आनी झीना पेरेरा हांणी हस्तक्षेप अर्ज लेगीत दाखल केला. हे सगळ्या अर्जांचेर आज सुनावणी जाली. झुंडशाहीक लागून वेलिंगकारांनी पुलिशेंत हजर रावपाचें टाळ्ळां अशी बाजू वेलिंगकाराच्या वकिलांनी न्यायालयांत मांडली. मालदीवचे राष्ट्रपती डॉ. मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिल्ल्या आमंत्रणाच्या फाटभुंयेर सध्या 5 दिसांच्या भारत भोंवडेर आयल्यात. हांचे सयत एक खासा प्रतिनिधी मंडळ भारताक भेट दिता. आज नवी दिल्लीतल्या हैदराबाद हाऊस हांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच मोहम्मद मोइजू हांच्या फुडारपणा खाला दोनूय देशांच्या प्रतिनिधी मंडळा मजगती द्विपक्षीय भासाभास जाली. ह्या वेळार कांय म्हत्वाच्या समजिकायेच्या कबलातीचेरूय सयो जाल्यो. बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मालदीव्स हो भारताचो सगळ्यांत लागींचो शेजारी आनी लागींचो इश्ट जावन आसा तेन्ना भारत मालदीव्जा खातीर सदांच फर्स्ट रेस्पॉन्डर आसतलो अशें सांगलें. इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम मिलकर काम करेंगे. हाइड्रोग्राफी और डिजास्टर रिस्पांस में सहयोग बढ़ाया जाएगा. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़ने के लिए मालदीव का स्वागत है. क्लाइमेट चेंज हम दोनों देशों के लिए बड़ी चुनौती है. इस संबंध में सोलर और एनर्जी एफिशिएंसी में भारत अपने अनुभव मालदीव के साथ साझा करने के लिए तैयार है. एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में बहुत बहुत स्वागत है. आपकी यात्रा से हमारे संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ रहा है. मालदीव के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए हम अपना हर संभव सहयोग देते रहेंगे. बसकेन जाल्ल्या उलोवपा विशीं म्हायती दितना मालदीवचे राष्ट्रपती डॉ. मोहम्मद मोइजू हांणी मुक्त वेपार समजिकाये विशीं हे बसकेंत सकारात्मक भासाभास जाल्ल्याचें नमूद केलें. Commitment to remain engaged on further measures that will bolster the Maldives' economic resilience and stability. We had just now had the virtual launch of the RuPay card, which promises to enhance financial accessibility for the people of Maldives and India. We also
just marked the completion of 700 housing units under the Indian Exim Bank's Buyer's Credit Scheme to address the housing needs in the Maldives. Additionally, we witnessed the inauguration of Hanimadu Airport runway, which would lead to better connectivity for economic growth. In addition to this, we have just signed and exchanged key documents aimed at enhancing our collaboration in several critical areas such as youth and sports, combating corruption, and building capacity across various sectors. These agreements will not only strengthen our institutional frameworks but also promote transparency and accountability, which are essential for sustainable development. नक्षलवादी कारवायांनी प्रभावित जाल्ल्या राज्याच्या मुखेलमंत्र्यांची नियाळ बसका केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांच्या यजमानके खाला आज जाल्या. हे बसकेक महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांच्या सयत आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, तेलंगणा, ओडिशा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांचे मुखेलमंत्री हाजीर आशिल्ले. नक्षलवाद प्रभावित राज्यांच्या उदरगत येवजणेत आस्पाव आशिल्ले 5 केंद्रीय मंत्री लेगीत ह्या बसकेंत वांटेकार जाल्ले. मार्च 2026 मेरेन नक्षलवादाचो धोको पुरायपणान नष्ट करपा खातीर केंद्र सरकार वचनबद्ध आसा अशें ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत का उद्देश्य रखा है. अगर ट्राइबल क्षेत्र में दूर दराज के गांवों तक, दूर दराज की व्यक्तियों तक सभी मायनों में विकास को पहुंचाना है तो उसके खिलाफ सबसे बड़ा हर्डल कोई है तो ये नक्सलवाद है. अंतिम व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचाना है तो हमें नक्सलवाद को पूर्णतः निर्मूल करना पड़ेगा. वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं. और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा. अब हमें एक अंतिम प्रहार करने की जरूरत है, फाइनल पुश की जरूरत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सार्वजनिक पद सांबाळिल्ल्याक आज 23 वर्सां पुराय जातात. हे निमतान संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी पत्रकारांकडे उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रामाणीकपणान बाबासाहेब आंबेडकर हांणी देशा खातीर केल्ल्या योगदानाक खरी वळख मेळोवन दिल्या अशें सांगलें. काँग्रेस पक्षाचेर आरोप करतना काँग्रेस पक्षान आपल्या पुराय कार्यकाळांत घटनेचेर फक्त आरोप करपाचें काम केलां अशी टिका तांणी केली. बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो भी काम हुए हैं उसको अगर पहचान दिलाया है तो मोदी जी ने ही पहचान दिलाया है. सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा ये मोदी जी ने ही कराया है. कांग्रेस पार्टी ने संविधान को लगातार प्रहार किया और 1975 में तो संविधान को बिल्कुल हत्या कर दिया था. आज राहुल गांधी जैसे लोग जो संविधान को मानते ही नहीं हैं, वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के भारत विरोधियों के जाल में फंस गए और वहां से फिर भारत को नुकसान पहुंचाने वाले बात करते हैं और मोदी जी को, हमारे सरकार को बदनाम करते हैं कि हम संविधान बदल देंगे. तो मैं बहुत ही इसको घोर आपत्ति दर्ज करता हूं और कहना चाहता हूं कि संविधान का रक्षा अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी ही कर सकता है और संविधान को लोगों को पढ़ाने का काम भी मोदी जी ने ही किया है. केंद्रीय शेती मंत्री तशेंच झारखंडचे भाजपा प्रभारी शिवराज सिंग चौहान आज झारखंडांत शेतकार फुडाऱ्यां सयत बसका करतले. हे विशीं पत्रकारांकडे उलयतना ही विधानसभा वेंचणूक सत्ता मेळोवपाची न्हय जाल्यार झारखंड वाटावपाची चळवळ जावन आसा अशें तांणी सांगलें. राज्यांत बांगलादेशी घुसखोरांक लागून हिंदू समाजाचेर परिणाम जावन तांकां खुबशा सुविधा पासत वंचीत रावचें पडटा तेन्ना भाजपा सरकार झारखंडांत राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सक्तीचें करतले अशी घोषणा तांणी केली. घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार उनको घुसवा रही है. यहाँ के रोजगार के अवसर कम कर रहे हैं. इसलिए रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर
घुसपैठियों का कब्जा ना हो और बेटी ये तीनों बचाना, ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। येते त्या सण परबांच्या फाटभुंयेर उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आज राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसयत कायदो वेवस्थेविशीं समीक्षा बसका घेतली। ह्या वेळार साबार वाठारांनी नियोजीत केल्ल्या सुरक्षा आनी कायदो वेवस्थेचो नियाळ तांणी घेतलो। पुलीस अधिकाऱ्यांक निर्देश दितना कसलेच तरेची हिंसा लक्षात आयल्यार ताचेर कडक कारवाय करपाचो आदेश तांणी दिलो। हे विशीं पत्रकारांक माहिती दितना साबार धर्मजाती आनी विचारधारणेच्या लोकांनी एकामेकाच्या भावार्थाचो सन्मान करप गरजेचो अशें तांणी सांगलें। तशेंच विरोधाच्या नांवार दादागिरी करपी किंवा दुसऱ्यांच्या भावार्थाचेर वायट विधानां करप्याचेर कडक कारवाय करपाची शिटकावणी तांणी दिली। पांच ऑक्टोबर दिसा जाल्ल्या हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल फाल्यां जाहीर जातलो। हे आदी भाजपा सरकाराचे फुडारपण आशिल्ले हरियाणा ह्या फावट कोणाची निवड करता ताचेर सगळ्यांचे लक्ष आसा। ह्या फावट हरियाणात सुमार 61% मतदान नोंद जाला। सहजपणान सरकार बदलपाचो कौल दिवपी जनता व्हडा संख्येन मतदान प्रक्रियेंत वांटेकार जाता। पूण हरियाणात फाटले वेंचणुके सारकेच हे फावट लेगीत 60% अदमासाक मतदान नोंद जाला। हे विशीं पत्रकारांकडे उलयतना भाजपाचे नायब सिंग सैनी हांणी परत एकदा राज्यांत भाजपाचे गड जिखतले असो विश्वास उक्तायलो। पूर्ण बहुमत के साथ हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ है। काँग्रेसीचे दीपेंदर सिंग हुड्डा हांणी भाजपाचेर टिका करतना भाजपाचो दर एक फुडारी फटिंगपणा लेगीत पुराय आत्मविश्वासान सांगता असो आरोप केलो। प्रकार की ट्रेनिंग है कि कोई जो है बड़े से बड़ा कोई झूठ बोले, मगर बोले आत्मविश्वास के साथ। बीजेपी के तमाम नेता इसलिए नायब सिंह जी थोड़ी चिंता करें अपनी लाडवा विधानसभा की। लाडवा में भी कांग्रेस जीत रही है। जम्मू काश्मीरांत लेगीत 3 पावण्यार जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल कितें जाता तें पळोवपाक सगळ्यांचीच उमळशीक वाडल्या। 2014 उपरांत 10 वर्सांनी राज्यांत विधानसभा वेंचणूक जाल्ली। मजगतीं 370 कलम उबारिल्ल्यान राज्यांत बऱ्यापैकी बदल जाल्ले पळोवंक मेळटात। हे फाटभुंयेर जम्मू काश्मीरच्या जनतेन कोणाच्या पक्षांत कौल दिला हें खूब म्हत्वाचें थारतलें। जम्मू काश्मीराचे भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रायना हांणी भाजपा 35 मतदारसंघांनी सहजपणान बहुमत मेळयतले असो विश्वास उक्तायलो। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की गिनती के लिए अपने अपने काउंटिंग एजेंट्स के साथ हमने चर्चा की है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 35 के करीब करीब अपनी सीटें हम जीतेंगे और जो बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो छोटे दल हैं उनके साथ मिलकर हम इस स्थिति में होंगे कि हमारी सरकार बनेगी। नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे मुखेली फारूक अब्दुल्ला हांणी गरज पडना जाल्यार लेगीत ते पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हांचे सयत एकठांय सरकार घडयतले अशें जाहीर केलें। अगर हमें जरूरत भी नहीं पड़ी हम तब भी लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने चलना है इकट्ठे चलना है। मैं उनका शुक्रिया करता हूं, दिल से शुक्रिया करता हूं कि हम लोग इकट्ठे रियासत को बनाने की कोशिश करेंगे। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव।
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नॅशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। राज्याचो हरित वाठार राखपा खातीर सरकारान क्रांतिकारी निर्णय घेतल्यात। आपल्या सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाची याद बरीच वर्सां उरतली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश वाळवे हांच्या अमृत महोत्सवी वर्सा निमतान दिवचले आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयताले। माचयेर आदले मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप, उद्देजक आनी समाजसेवक श्रीनिवास थेपो, सत्कार मूर्ती सुरेश आनी सौ शांती वाळवे, दिवचल पत्रकार संघाचे अध्यक्ष रविराज च्यारी हांचे सयत हेर मनेस्त हाजीर आशिल्ले। सुरेश वाळवे हांणी पत्रकारितेंत दिल्ल्या योगदाना प्रमाण सामाजीक कामांत लेगीत मोलादीक योगदान दिलां। तांचे कडल्यान शिकपा सारकें खूब आसा अशा उतरांनी मुखेलमंत्र्यांनी पत्रकार वाळवे हांची तोखणाय केली। डिसिजन बरेचसे निर्णय ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह निर्णय जे घेता पळय न्ही ते खूब कमी पत्रकार म्हणजे ते प्रामुख्यान पत्रकारितेंत हाडटा। म्हणून हांवें म्हटलें की ह्या गोंयची ग्रीनरी मेंटेन दवरपा खातीर हांवें जी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिसिजन्स घेतल्या ती अबादीत आसा आनी गोंय परत एकदा ग्रीनरी मेंटेन दवरपा खातीर सातत्यात इतिहासात तेजे लोक नांव घेतले हें हांव प्रामुख्यान आयज सांगता। जी डिसिजनां आयज पर्यंत गोंयांत घेवंक नाशिल्ली ती ग्रीनरी मेंटेन करपा खातीर म्हाज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत हांवें घेतल्या आनी म्हाका त्या बद्दल अभिमानूय आसा। हें फक्त हांवें इतक्याच खातीर सांगलें कारण बाब सुरेश वाळवे हांच्यांनी जशें आमी पळयता की त्यांच्या पत्रकारितेंतल्यान त्यांच्या लेखणींतल्यान तांच्यांनी गोंयच्यो वेगवेगळ्यो गजाली लोकांच्या मुखार हाडल्यो। सुरेश वाळवे हांणी खंयच्याच पदाची अपेक्षा न धरता जिविताचे खरें सार ओळखून मार्गक्रमण केलां अशा उतरांनी मुखेल सोयरे ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी पत्रकार सुरेश वाळवे हांची तुस्त केली। एकंदर गोमंतकामध्ये घडणाऱ्या घडामोडीवर त्यांनी केलेलं चिंतन आणि आपल्या लेखणीद्वारे त्यावर लिहिलेले लेख वार्तापत्र आपण नेहमी वाचत असतो आणि एक खात्री वाटते की ह्या गोमंतकामध्ये काहीही घडलं, कोणीही त्या सत्ता स्थानावर जाऊन बसला किंवा बसली, पक्ष आले पक्ष गेले, कोणी उडाले कोणी खाली बसले, कोणत्याही प्रकारचा आकस मनामध्ये न बाळगता त्या व्यक्तीचं स्वभावचित्रण करणं, त्यांच्या कारकिर्दीचा परामर्श घेणं आणि अत्यंत निर्लस बुद्धीने त्यावर आपले विचार प्रकट करणं ह्यामध्ये सुरेशजींचा हातखंडा आहे। आपल्या अमृत महोत्सवी सत्काराक जाप दितना पत्रकार सुरेश वाळवे हांणी कोणाच्याच दबावाक बळी न पडटा आपूण प्रामाणीक सेवा केली अशें सांगलें। वाळशी गांवाचेर आशिल्ल्या मोगाक लागून गांवची सेवा करपाची आपणाक संद मेळिल्ल्या खातीर तांणी सगळ्यांचे उपकार आठयले। छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावरती 100 झाली पाहिजे, तुम्ही सगळे आला पाहिजे। माझ्या हातात त्यावेळी कदाचित काठी असेल किंवा व्हीलचेअरवर बसून येईल, बट आय विल बी देअर। गोंयांतली नामनेची डॉक्टर रामाणी मॅरेथॉन 3 नोव्हेंबराक आयोजीत केल्ल्याची म्हायती आयोजकांनी दिल्या। 3 नोव्हेंबर दिसा सांजे 6 वरांचेर फोंड्या बांदोडकार मैदानाचेर ही कार्यावळ जातली। दर वर्सा जावपी ह्या मॅरेथॉन कार्यावळीक लोकांचो उपाट प्रतिसाद मेळटा अशी माहिती आयोजकांनी पत्रकार परिशदेंत दिली। डॉ. PS रामाणी हे नामनेचे न्यूरो सर्जन ह्या कार्यावळीचे आयोजक आसात। मनशाची भलायकी सांबाळपा खातीर अशा प्रकारच्या कार्यावळींनी लोकांनी वांटो घेवचो अशें आवाहन आयोजकांनी केलां। ह्या पत्रकार परिशदेंत मॅरेथॉन टी शर्टाचें विमोचन जालें। नामनेचे वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस आनी गॅरी रुफकून हांणी अंदूचो प्रतिश्ठेचो नोबेल पुरस्कार फावो जाला। वैद्यकीय मळार मोलादीक संशोधन केल्ल्या खातीर ह्या वैज्ञानिकांक हे पुरस्कार जाहीर जाल्यात। मायक्रो RNAचो सोद आनी पोस्ट ट्रान्स्क्रिप्शनल जीन हाचो सोद जावपाच्या कामात विक्टर एम्ब्रोस आनी गॅरी रुफकून हांणी फिजिओलॉजी आनी मेडिसिन ह्या विशयांत केल्ल्या योगदानाची दखल घेवन तांकां हो पुरस्कार जाहीर जाला। पुरस्कार प्राप्त जाल्ल्या संशोधकाक $11 लाख दिवपाची घोषणा जाल्या। खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव। संजोग यात्रा ये है योग
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। अंतरिक्ष तंत्रज्ञान मळाचेर लक्षणीय उदरगत केल्याचे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी म्हळां। मोदी सरकाराच्या तिसऱ्या कार्यकाळांत पयल्या 100 दिसांच्या कामगिरीचो नियाळ तांणी काल नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेंत घेतलो। ह्या वेळार ते उलयताले। अंतरिक्ष स्टार्टअपाच्या येवजणेंतल्या उद्देगा खातीर सरकारान 1000 कोटी रुपया दवरल्यात। फाटल्या 10 वर्सांत देशांतल्या स्टार्टअपाचो आंकडो 1.5 लाखा परस चड जाला। स्टार्टअप वाठारांत भारत संवसारांत तिसऱ्या सुवातेचेर पाविल्ल्याचें तांणी सांगलें। अंतरिक्ष वाठारांत 100% विदेशी थेट गुंतवणुकेक परवानगी दिल्या कारणान नव्या उद्योजकांक प्रोत्साहन मेळ्ळां अशें तांणी सांगलें। कोलकात्यांत आर्जीकर बलात्कार आनी हत्या प्रकरण थंड जावचे आदींच एक फाटोफाट एक बायलांच्या आड जाल्ल्या गुन्यांवांची प्रकरणां मुखार येतात। आज एका 11 वर्सां पिरायेच्या चलयेचें अपहरण करून ताचेर बलात्कार आनी हत्या केल्ल्याचें प्रकरण वयर आयलां। ह्या साबार घडणुकांच्या फाटभुंयेर अस्तंत बंगालांत बायल सुरक्षेचेर मोठो प्रश्न उप्रासता। हे विशीं पत्रकारांक प्रतिक्रिया दितना भाजपचे शहजाद पूनावाला हांणी बायल मुखेलमंत्र्यांच्या फुडारपणा खाला बायलोच सुरक्षीत ना अशी टिका केली। रेप और मर्डर किया जाता है तो एफआईआर नहीं की जाती। जब एफआईआर की गई तो अभी हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि पॉक्सो सेक्शन डालिए। पॉक्सो के सेक्शन इसमें नहीं डाले गए, बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध होने पर। और माता पिता को पुलिस पर कोई भरोसा नहीं। उन्होंने सीबीआई की मांग की है, पोस्टमार्टम सेंट्रल हॉस्पिटल में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये मांग की है। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी की प्राथमिकता बलात्कारी और अपराधी बचाव है, बेटी को न्याय दिलाओ नहीं है। और मुझे लगता है ममता बनर्जी को अब इस्तीफा देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। इस्रायलच्या संरक्षण दळान हिजबुल्ला आडच्यो लष्करी कारवायो चड खर केल्ल्यान पश्चिम आशियांत लेबनन आनी इस्रायल हांचो मदलो संघर्श चड वाडला। इस्रायलान आनीक 25 शारां आनी गांव रित्यो करपाच्यो नोटीशी धाडिल्ल्यान हजारांनी लोकांनी लागींच्याच सिरियांत आलाशिरो घेतला। हिजबुल्लाचे जाळें उद्ध्वस्त करून उडोवपाचेर इस्रायलान लक्ष केंद्रीत केलां। त्यांच्या सैन्यान बोगदे आनी लष्करी इमारती जमीनदोस्त केल्यात। 150 परस चड सुवातींचेर हवाई हल्ले केल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाला। बायलांच्या T20 संवसारीक चषक क्रिकेट सर्तींत भारतान पाकिस्तान पंगडाचेर 6 गडे राखून सर्तींतले पयले जैत मेळयले। दुबय हांगा जाल्ल्या खेळांत कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी घेवन देविल्ल्या पाकिस्तान पंगडान भारता मुखार जैता खातीर 106 धांवड्याची मोख दवरिल्ली। हे आव्हान 18 षटकांत 5 बॉल आनी 4 खेळाडूंच्या बदल्यान भारत पंगडान 108 धांवडे करून मोखले। भारतीय पंगडाचे सलामीवीर शेफाली वर्मान 32 धांवड्यो केल्यो। भारतीय पंगडा कडल्यान अरुंधती रेड्डीन 3 जाल्यार श्रेयंका पाटील हिणे 2 खेळगडे बाद केले। काल जाल्ल्या दुसऱ्या सामन्यांत वेस्ट इंडीज पंगडान स्कॉटलंड पंगडाचेर 6 गडे राखून जैत मेळयलें। भारत बांगलादेश हांचे मदीं जाल्ल्या T20 क्रिकेट माळेंतल्या पयल्या सामन्यान काल भारतान बांगलादेश पंगडाचेर 7 गडे राखून जैत मेळयलें। बांगलादेशान जैता खातीर दवरिल्ली 128 धांवड्याची मोख भारतीय पंगडान 11 षटकांत 3 गडे वगडावन साध्य केले। भारताच्या वरुण चक्रवर्ती आनी अर्शदीप सिंग हाणें दरेकी 3 गडे बाद केले। 3 सामन्याच्या माळेंत भारतान 1-0 अशी आघाडी घेतल्या। माळेंतलो मुखावेलो सामनो 9 ऑक्टोबर दिसा दिल्लींत जातलो। शारदीय नवरात्रांतलो आज 5वो दीस ललिता पंचमी म्हूण मनयतात। आज 5व्या दिसा देवी दुर्गेचे 5वें रूप आशिल्ल्या स्कंदमातेची पूजा करतात। दुर्गा देवीचे स्कंदमाता स्वरूप मोग आनी वात्सल्य हाचे प्रतीक जावन आसा। स्कंदमाता ही सौर मंडळाची आदिशात्री आशिल्ल्याचे मानतात। दरेक भाविकांतली नकारात्मक पयस करून भलायकी, संपत्ती आनी समृद्धी हांचे प्राप्ती खातीर स्कंदमातेची आराधना करतात। सगळ्या देवळांनी ह्या निमतान वेगवेगळ्यो धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केलां। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आता खबरो सोंपवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो।
सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं प्राचार्य सुभाष वेलिंगकार हांणी केल्ल्या वादग्रस्त विधाना उपरांत गोंयांत विरोधी आनी समर्थन करपी आंदोलनां सुरू. वेलिंगकारांच्या अटकपूर्व जामिनाचेर अतिरिक्त सत्र न्यायालयांत आज जाली सुनावणी. मालदीवचे राष्ट्रपती डॉक्टर मोहम्मद मोइजू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मदीं द्विपक्षीय भासाभास. वेगवेगळ्या विशयांचेर जाल्यो कबलाती. नक्षलवादी कारवायांनी प्रभावित राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यां वांगडा केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांची जाली बसका. 2026 मेरेन नक्षलवादाचो धोको पुरायपणान नष्ट करपाची आसा मोख. हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेचो फाल्यां जाहीर जातलो निकाल. 90 सुवाती खातीर 61% मतदारांनी केला मतदान. आनी राज्याचो हरीत वाठार राखपा खातीर सरकारान घेतल्या क्रांतिकारी निर्णय. ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश वाळवे हांच्या अमृत महोत्सवी कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या माहिती. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.